तोरशे धनगरवाडा रस्त्यार रातचे 2 वरांचे सुमारे रस्ते कुशीक आशिल्ले विजेचे खांब्या सयत एक झाड पडले। ताका लागून ह्या वाठारांत तात्पुरती आडखळ निर्माण जालो। उजो पालोवपी दळाचे आनी आपतकालीन सेवेच्या कर्मचाऱ्यांनी घडणुकीचेर धाव घेतली आनी पडिल्ले झाड यशस्वीपणान काडून रस्त्याचेर सामान्य हालचाल सुरू केली। तर फुडले तपशिलांची वाट पळयतात। आजपासून तोरशा भरपूर पावस पडटा आनी रातभर पावस पडा आसलो। तेका लागून आमची जी तोरशा जो धनगरवाडा आमचो जो रोड वयता त्या रोडाचेर एक आकाशीचें झाड पडलां आनी ते लायनीचेर पडलां आनी मातशे लायनी तुटला ती। तेन्ना हांव सकाळीं म्हाका ते आमच्या दिलीप गुरवतीन म्हाका सकाळीं कॉल केलो की असो असो प्रॉब्लेम जाल्लो, झाड पडलेलें आसा। तेन्ना हांव स्वताचो वचून ते पयल्या उपरांत हांवें रोखडोच मागीर लायनमॅनाक फोन केलो। तेच्या उपरांत फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो। तर लायनमॅन रोखडेच पावले आनी फायर ब्रिगेड सुद्दां 1-15 मिनटान पावले आनी सकाळीं मातसो कामाक वयतात तेंकां मातसो प्रॉब्लेम जालो, टायम जालो की तेंकां रावचें पडलें झाड काडटा म्हणसर। तरी सुद्दां फायर ब्रिगेडीन ते झाड आयज सायडीक करून क्लियर केल्लेलें आसा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।